विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे संध्या राग कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांकय मिगेलो मोगाचो नमस्कार. आयचे अध्याय नाव नगर भजन म्हणून. माघ मासांतू मिगेल कुळारा सोमेश्वरांतू एक नगर भजन म्हण एक कार्यक्रम असता. नगर भजन म्हळ्यार एक 14 दिवसाक एक भजनेचे कार्यक्रम. नित्य सांजवाळा घरान घर भजन येवन घरा भायर दवरलेले दिवले मुखार नांचून भजन करून वताचे. 14 दीस ताका एक मंगल म्हण करताची. मंगल करून त्या दिसा एक विशेष जावन जेवणय आसा. अशी नगर भजन म्हण सांगतना सगळो दीस भजन न्हय, रात्रीच मात्र एक तांगेल व्यापार वहिवाट पुरा काही जल्मगिरी रात्रीचे भजन येता. माघ म्हयन्यांतू भजन येवचे फुडें आमी घरान घर रंगोल घालून शाण काणू एक घरान घर शाण काण चंद करून ताजे वयर ते रंगोल घालून रंगोल ताजे वयरी एक माणय दवरून एक दिवली दवरून सोडताचे. ते देवाल भजन शीदा सकल ते वचून थंय दखून घुवन येवन एक घराक भायर दवरलेले ते दिवले सुतून नांचून तांगेले घरा भायर दवरून आसतात पुरा जन थंय नांचून थंय दखून मागीर आमगेल्या गांवांत एक मदेंत एक गणपती काडटे म्हणून आसा. गणपती देवस्थानाक ते पुरातन काळांतू काट्टी जावन आशिल्ले नागा काट्टे इतले सान काट्टे आशिल्ले. आतां ते देवस्थान केला जाल्यार ताका आपोवची गणपती काट्ट्याची म्हणून फुडें दखून थंय व्हड जाल्ल्यानी गणपती देवस्थान म्हणा ती गणपती काट्टे म्हणटाची. ते गणपती काडटले ते वचून मागीर भजन मात्र ते वयल पेंटाकय वता. आमगेले गणपती काडटे ते कडेन भजन ते कडेन वचून थंय तशीची पुरा जनान रंगोल घालून भायर दवरलेले ते दिवले सुतून नांचून ओपास गणपती काट्याला येवन थंय दखून देवस्थाना वचून भजनेचे त्या दिसाचे एक वेन कई जाता पुजनी जाल. मागीर अशी 14 दीसय एक संभ्रमा वातावरण आमगेल्या गांवांत. सांजवाळा म्हण सदन आमी स्कुला दखून आयिल्ले सदन कामाच्यान आसल्यार कामाच्यांनी नाजाल्यार घरकडच्यांनीची एक पातळ शाण काडचें. कित्याक म्हळ्यार 14 दीस ताजी वयरी शाण काडटा वताना धाट शाण काडली म्हण जाल्यार ते देपळ निकोळच्या सुरू जाता म्हण सुरवे दीस मात्र धाट एक शाण काडटा ती. ताजी मागी वेल दीस नित्य काडू आसा. 14 दीसय नित्य शाण काडू आसा. तशें देखून घरा बागलांतू एक चंद शाण काण पातळ करून काण सोडताची. त्याची के सुकली मागीर रात्री आमी रंगोली घालची. रंगोली आमी चेडूपणार आसतना मस्त जाणां घालूंक कळना आशिल्ली रंगोली. म्हगेलो आमी चंद रंगोल घालता आशिल्ली. तशें म्हणून आमगेले टिचरान आमकां केलो रंगोल शिकयलेली. रंगोल शिकात तुमी म्हूण सांगून पिटयेन कशी सोडचें म्हूण रंगोल शिकयलेली तिणें. आमगेलो आमी चंद रंगोल घालता आशिल्ली चुकी दवरून एक पळोवंक तशी एक प्रमाणबद्ध जावंक नासता आशिल्ली आम्हाला रंगोली. तशी आमगेले एकड तेकडची केलो घरकडच्यांनी आमकां सांगून दवरचें. आमी सांगू नवे आमगेले सांगचें पळय गो तुमगेली रंगोली आम घालता नवे आमगेल्या घरांत तुमी घालाची म्हणून. आमकां एक उमेद पळयल्यार म्हाका तेवे एक 5-6 घरकडच्यान सांगून दवरचें रंगोली घालका म्हण म्हाका एक खूश आनी एक संतोष बी पळयल्यार ताजे हांवें घरान घर तेणी सांगिल्ल्या घरकड पुरा वचून रंगोल घालची. मागीर आमी एक 4-5 जाणांन वट्ट करून बाकीच्यान कशी रंगोल घाल्या म्हण पळोवच्याक म्हण वचचें. त्या रंगोली थंय एक बेळकू शेट दिली धूव एकली आशिल्ली. तीन एक घालची रंगोली कशी पळय प्रिंट घाल्या वरी घालता आशिल्ली. मागीर आमगेली एकली आगेली एजंट कीण मामाली बायल भारत एक्का म्हण आशिल्ली. तिगेली चुकी रंगोल न्हय, तिगेली आतांच्या म्हण केस सकड हाजी मॉडर्न आर्टाची रंगोली फूल हें तें सकड. आमकां तें रंगोली तशी घालचें जाता म्हूण गोतू ना. आमी तिगेली रंगोली पळोवची. ती एक नमने भयंकर मॉडर्नशी आमगेल्या जिवांत. मागीर आनीक आमगेली एकली बापोम आशिल्ली. तिणें तिगेली कशें की विंगड नमुने रंगोली गिट्यो घालून सुरली घालून रंगोली ती म्हळ्यार गाठवयली नवे तशें देखून तिका तसल रंगोली आशिल्ली. ताका कशें की मस्त चुक्के मस्त ताका गुपसा गोंदळची
बापा बान पाप तिगेल घरान तुला काम पुरा करूंक येनो प्राय जाल्या तिका त्या रंगोल घालतना तिका प्राय जालेलें बैसून रंगोल घाल 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 न्हू ಕೆಲವು ಒಳ ಭಜನೆ येवन तिगेल घराला सुत्त नांचून तांणी वत्तर वरां निगेल रंगोल कंप्लीट जावन आसतना आशिल्ली तांणी तेकड गेल मागीर भजन वयर वचून सकयल येता तीन मागीर ती रंगोल कंप्लीट करची आशिल्ली म्हळ्यार तितलो ते एक नमुने संकीर्ण रंगोल ती आमकां तेवा एक पळोवचें एक विशेष बापा मे कसलो नमुने रंगोल घालता बा म्हण घेवन मागीर आमी येद्रागर कडचे आमगेले कस्तूर म्हण म्हगेली फ्रेंड आशिल्ली ती म्हगेली आज्याल दुवची जाल्यार सानगांव न्हय तांणी फ्रेंड्स तांगेल्यागी तूं आज खंयची घालता गो 7ರಿಂದ 13 हांव 8ರಿಂದ 16 घालता हांव 8 चुकी 8 सालाची घालता अशें पुरो आमगेलें एक हें आशिल्लें सुरवेकची तयारी आमकां तेन्ना रंगोली पिट्टी म्हूण मोला मेळटा म्हूण गोतू ना कळ्ळें आमगेल्या गांवांत तूं अजे कुपातोर जास्त आशिल्लो बांय खोंडिलल कडेन पुरा कुपातोर त्या कुपातोर हाण घेवन धुवन वता चंद करून सुकोवचो ओडोड पातोर हाण सुकोवन घेवन आमगेले घरा कामाचे आनी पाप ते पोरणे रगड्या भितरी सबोल धरून घेवन ते पिट्टी करचे आमी सायडा बसून गाळसून घेवन अम्मान ते रंगोली पिट्टी सोडून पळोवची ल्हान जाल्ला की करेक्ट जाल्ला की सोडू जाता की खर जाला जाल्यार रंगोली चेंदी यार नवे ते खंयची हदार ती पिट्टी जाल्या म्हूण अम्मान पळोवचें ते चलयेन चली म्हळ्यार बायल मनीशीची तिने धाडोवचें आमगे थंय कामाचें धाडोवचें मागीर केलो कडेन तांणी धाडोवन घेवन करता आशिल्ली ती अंतू एक शेर रंगोली पिट्टी करतना पुरो जावन वता आशिल्लें जाल्यार आमकां ते एक उत्साह ते रंगोली पिट्टी करची ते गाळसूचे ते वट्ट करचे ते करड्या घालचे हें पुरा एक संतोश आमकां एक ते उमेदी म्हळ्यार आतां नगर भजन सुरू जावचें एक थोडे दीस आसा म्हणटना आमगेले रंगोली पिट्टे कार्यागार सुरू जाता मागीर ते रंगोली पिट्टी पुरा करड्या घाल घेवन कोणी पक्कने तांगेले घर कडची रंगोली पिट्टी खाल जाल्या म्हण निमगिल्यार आमी एक कितली दिता आशिल्ली तांतूची कश्टार कोर नासतात पुरा जाणां कुपातोरांनी दाडोवन पिट्टी करून घेवन कश्टार करून घेवन आसता ती जल्ल्यारीची एक थोडी पिट्टी तांणी निमगिल्यार नवे म्हणून आमी दिता आशिल्लीची आनी आमकां तेन्ना बण्णा पिट्टेनी कोणी हांडी ना आशिल्ली ती आमी घर कडेन आसूचे हळदी पिट्टी कुंकुमा पिट्टी अवंगल्या घालची नीली पिट्टी आनी आजी करी चिमणे करी अशी पुरा वट्ट करून घेवन केलो पुरा पाल्लो सुकतर व्हरून पाचवोस आशिल्लो त्या पाल्ल्या पिट्टी पुरा वट्ट करून घेवन ह्या रंगोली पिट्टे भितर भरसून आमी एक आमगेले नमुन्याचे एक रंगोलीचे कलरा पिट्टी करता आशिल्लींची आमकां त्या कलरा पिट्टी सोडताना एक संतोष बिनी पळयल्यार तांबडो हळदुवो पाचवो काळो नील 4 कलर मात्र आमगेले जावचे आशिल्ले ते 4 कलर मागीर रंगोली पिट्टेचे एक 10 कलर ह्या 5 बण्णांत आमी इतले चंद रंगोली घालता आशिल्ली म्हळ्यार दुड्ड खर्चून कसो न्ही हाडची क्रम तेन्ना ना आशिल्लो रंगोली पिट्टेंत आमी चंद रंगोली घालता आशिल्ली ती पुरा जाणां ते रंगोली घाल न्हू इथे म्हळ्यार घाट सकल घाटवैरी बेंगलोरांत तूं नित्य घरा भायर रंगोल घालची म्हणजे क्रम आसा पळय तसलो क्रम घाट सकल कसल्या की बा ना घाटवेर तशी न्ही कोणा ते सुतक असल्या त्यांनी मात्र तांणी रंगोल घालनाची घाट सकल खंय पुणी फंक्शन असल्या मात्र रंगोल घालता शिवाय नित्या घालनाचें म्हाका चल्या म्हण गोतना ताजें कारणय म्हाका गोतना जाल्यार ते एक 14 दिसाचे आमगेले रंगोलीचे एक अनुभव आसा न्हय मागीर केलो वळाक आमी फूल दिसूची बसून पेपरार चित्र सोडोन ते कशें पुरा करता रंगोली आमी एक्सटेंशन कशें करता ते रंगोली करतना आनीक 4 घरां करतना 4 नमुन्याची रंगोली हो पुरो आमी एक पेपरार सोडोन पळोवन घेवन चुक्केनी सकड सम घालून घेवन करचें जाल्यार केलो वळाक चुकेस पळय एक पण लॅक चुकून चुकता आशिल्लें तेन्ना एक आमकां बेजार जेवचो इतले तितले बेजार म्हण न्ही ताका अम्मान म्हणचें कांय ना रंगोली चुकली म्हण जाल्यार थंय ते अवंगल्यान एक पुसून घेवन काणू थंय वपास रंगोली चुकी घालून वपास रंगोली सम करा ती कांय व्हडना शाणा उद्दा न्हू ते वता ते म्हणचे आशिल्लें आमगेल्या अम्मान मागीर केलो वेळा आमी ते चुकील रंगोलीची कसं की एक नमुने चंदशी करून घेवन नवी नमुन्याची एक मॉडर्न रंगोली करता आशिल्ली ती तेका बरें विंगड मागीर आमगेल्या गांवांत चॅकपोस्ट आसा ते म्हळ्यार आमगेले गांव बॉर्डर न्हय शिवमोगा डिस्ट्रिक्टाक न्ही तेन्ना दक्षिण कन्नड जिल्ले आमगेले दक्षिण कन्नड जिल्लेक न्ही हे बॉर्डर देखून थंय चॅकपोस्ट आसता आशिल्ले थंय देखून रात्री बीट पोलीस आसता आशिल्लींची
तांकांय कसलें काम आसा तसलें कसं नाही व्हड क्रिमिनल कसं नाही जायना आशिल्लें आमगेल्या गांवांत क्रायम्स पुरा जायना आशिल्लें तें देखून तांणी हें सांजवाळाचे आमी रंगोल रात्रीचे 7 गंट नंतर आमी रंगोल घालची त्या म्हळ्यार भजन येवचे 8 इतले येवचे न्हय ते आमी रंगोल घालतना तांणी ಪಾಪ एक ಸುತ್ತು येवन ಪೂರ ರಂಗೋಲಿ पळोवन ಅದು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ ಇದು ಚೆಂದಾಗಿದೆ म्हण आमकां सांगून वता आशिल्लीं ती वा ಈ ರಂಗೋಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು म्हणटाना आमकां कितें कॉम्पिटिशनां विन जाल्यार तितलो संतोष आनी त्या वेळार आमगेल्या गांवांत हें ना कसं नाही करंट ना रंगोली ते घालून घेवन ते दिवू दवरलेलो आसा पळय ताच्यो एक उजवाड निजावन भारी एक चंद ते घट्टा दोकून वेहिकल येताना तांकां थंय दोकून दिव्या साल दिसता खंय मिगेल आनू घट्टा दोकून केलो वेळार लेट जावन येताना म्हणटा आशिल्लो तुमी पुरा रंगोली भायर दवरलेली आमकां आगुमे दोकून सकाळ देंवन येताना कितले चंद दिव्याचे एक नमने हें माल अशी दिसता गो तसवें दवरलेलें म्हणटाना आमकां एक भारी खुशी आदी घाटवयले वेहिकल पुरा मस्त येतात नवे तेन्ना त्या रंगोलीची दिवो हाजे दिवलेची दिवो वाडवन वचन अशी एक जागृत करचें एक व्हड एक आमकां एक सवाल आशिल्लो इता म्हळ्यार ते वेहिकल कितले हगूर गेल्यारीची वेहिकल वताना एक वाहनां ओटू एक वार येता न्हय त्या वाऱ्याक ते दिव वाडोवन वचना जे म्हणून आमी ते आमगेले गवन दी गवन पुरो अशें आड धरून घेवन ताजी सुत्त रावचें आशिल्लें अगूर वताना तांणी पाप जालें तितलें स्लो व्हरता आशिल्लीं ती वाडोवन वच्चाक नज्ज म्हूण घेवन आमी चंद कोरकेन अशी राबता आशिल्लीं ती जाल्यारीची आमगेले मलेनाडाचें मुळत न्हय आमगेले घट्टा मुळ दिकून केलो वेळाक आमचो वातावरणांत कंडापटे वार आसता आशिल्लें म्हगेलो आमा मस्त बेजार जेवचें चे लायिल्ले दिव एक दिव व्हरना म्हळ्यार म्हणून जाल्यार म्हगेलो आनम आसा पळय भारी बुद्दन ती म्हगेलो आनमान कसं म्हणलें कांयच्यान काणाका ते दिव आसा पळय आज आमी चिके सान दिव दवरया आनी आमगे ते एक दिव आशिल्लो तो येत्तर जावका जाल्यार आतां येस तो दिवो येत्तर जावका जाल्यार वयर करूं जाता नाका जाल्यार गुड्ड करूं जाता ना जाल्यार येदो करूं जाता ताका एक एडजस्टमेंट आसता त्या बड्ड्याक ते कोणातय आमी येदोळ पळयन या बा तसलो दिवो आज्यान खंय कितें करून हाडल खंय तो दिवो भारी चंद आसा तो दिवो ताका एक एक्स्ट्रा एक स्क्रू आसा ते ताजेन चिके वयरी सकयल आमकां कितले तर जावका की तितले तर करूं जाता तो दिवो तशी जोर वार आशिल्ले दीस म्हगेलो आनमान एक कटार हाण घेवन भायर दवरा गो आनी तंत भितर दवराची दिवो म्हणजे तेन्ना आमगे गवन धरून घेवन राखची काम व्हरता आशिल्लें तें पळोवन घेवन मस्त जाणान तांगेले घरकडेन कटार दवरून सुरू केलें जोर वार आशिल्ले दीस वार नासलेले दीस केल्या वेळार जोर वार आसता आमगेल्या गांवांत त्या दिसाक जोर वार आशिल्ले दीस कटारा भितर दिव दवरच्यो ಒಟ್ಟಾರೆ ते दिव वाडोवन अशी वच्चानज वाडोवन वचन अशी राखा म्हणजे आमकां एक उद्देश आसता आशिल्लें मागीर भजन करता करता करताची आमगेल्या घरा दुखून दांटून वतरी आमी त्या भजनीच्या मागशी वच्चे नित्यची वच्चे आमगेले नंतर आमगेले बाप्पा ते वता ती ते दुखून गणपती कट्ट्या वता ती गणपती कट्ट्या गेल्या सर एक विशेष पद आशिल्लें आमगेलो कृष्णाजी म्हूण एकलो आशिल्लो ताणें थंय पावली सदन बसता उठता नाचता खेळता ढोलताची बाळ बोलताची बाळ नारायणा विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठल म्हणटा गेलें तें पद तें गणपती काडटाले पावताना ची सांगचें आशिल्लें ताणें तें बसता उठता म्हणटा अशी सांगची न्ही ताणें तें तितलो प्राय जाल्यार समीत तागेले एक व्हड देह घेवन बसता म्हणटा बैसून उठाचें आशिल्लें ताणें बैसून उठयताना न्हय पुराय जाणांनी बैसून उठोवचें तें गम्मत पळोवचें एक मागीर आमगेलो एकलो देवज म्हूण आशिल्लो तो तागेले आशू कविते पुरो आशिल्ले ताणें कोण कोणाल घराले वता तांगेलें नांवां तक्क सकड पद सांगून घेवन सांगचें आनी आमगेले कृष्णाजल घराला येताना अंगैली गोपम्मा निम्म मग नुंची मनेगे अंगालाची बुद्धी हेली राधा कृष्णय्यंगे म्हणजे म्हणून तागेलें नांव राधा कृष्ण म्हणून अशी एक गंमत करच्याक मस्त सकड करची आशिल्ली ताणें मागीर ते हांगा गणपती काडटाले येताना आडू गणराया नलिदाडू गणराया म्हण घेवन तागेलें पद कितें आशिल्लें की म्हाका गोत ना आनी तूं तें पद एक सुमार वेळ करून घेवन सांगता आशिल्लो
ते देवजन असले ते एक नमुने तसले एक नमुने गम्मत. मागीर आमगेले विटोपा तांणी पुरो आशिल्ली ती तांणी पुरा जय विठ्ठल हर विठ्ठल म्हण बॉम मागेन वताना आमके एक नमुने कसकी एक नमुने व्हड मेरवणीक वतशे. ताजी मागीर हें 14 दिसा भजन जातरी आमकां एक नमुने सना सनान तूं खुशी पळोवचें एक स्वभाव आमगेले आशिल्ली मितकी कसकी मंतार दुखून चेडू थंयत आमी ती एक संभ्रम पावता आशिल्ली ती. मागीर लास्ट दिसू भजने मंगला दिसू जेवण कशी म्हूण सांगल्यार मिगेले अन्ना लेखाक केळी पान आनी शीत आनी मिगेले एक आज्याल करकडच्याल करेच्यान सारू आनी दाळितोय आनी एकल्याल करेच्यान गोडशे आनी एक कडेन देखून गजबजे अशी पुरा नमुनवार. मागीर एक सरस्वत माय म्हूण आशिल्ली तिगे लेका चित्रां केलो वेळा तीच करून दित आशिल्ली म्हणून म्हाका कुडगा आसूं चित्रां तिणेची तिगेले हळतार ती कोरंगेन हाणगेन दित आशिल्ली. अशी भजने मंगले जेवण म्हळ्यार तितलें चंद जेवण तें तितलें लायक जेवण त्या चित्रान हें तें घेवन जेवताना त्या खंयचे गांवांत तूं तुमकां तितलें लायक जेवण मेळ्ळें अशें ना. आमगेले सोमेश्वरा मेळ्ळा म्हणके तितलें लायक एक जेवण त्या दिसाचें भारी एक गर्द जेवण. मागीर रात्री उपास भजन येतरी आमी ते भजने वटून देवस्थाना वता आशिल्लीं ती कित्याक म्हळ्यार त्या दिसू माऱ्यां बुडटा ती म्हणून त्या माऱ्यां बुडटा ती म्हणटा ताजी कसन विशेश तें म्हणून आमकां तेन्ना गोतना. म्हळ्यार मारी म्हळ्यार आमगेले गांवची कसने वायट कसने आसल्यार पुराची भायर वचून घेवन घालचें म्हूण घेवन ते एक क्रम आशिल्लो आमगेले गांवच्याक समस्तांक लायक जेवका म्हूण घेवन एक बुटये भितर कुवाळें हें तें शीत चेरू पुरा दवरून घेवन तो एकलो माथ्यार बुट्टी दवरून घेवन व्हरता आशिल्लो. बुतये ते पुरा दवरून घेवन एक दिव दवरून घेवन दोनी दवरून घेवन व्हरता आशिल्लो. तेन्ना येद्रा कोणी येवचें ना जे म्हूण एक प्रतीत आशिल्ली. ताका आमकां पुराय जनाक देवस्थाना भजने वचका म्हूण म्हणटा आशिल्लींची. म्हाका न्हय एक दीस कुडवान अशी कसने गरकड आसल्यार ताणें तें कू कू म्हूण किरडून वता न्हू आमकां एक नमुने भंय मारी बुडटा ती म्हणून आमगेले घरा दुखून मारी वताच कितकी मारी देव वताच कितकी म्हूण लेकून आमी एक नमुने मुस्क घाल न्हू कुगू आनी आयटपणां तशी कान्ना बोट घाल घे न्हू गट्टी वत्तून न्हिदोची आशिल्लें. एक दीस आमकां ताप कसने आसल्यार एक घर कडेन न्हिद म्हणटा आशिल्लीं ती जाल्यार कडेक आमी कशें म्हळ्यार कितलें कुडवाना जाल्यार देवस्थानान तूं जगल्यार न्हिदल्यार वडना म्हारा बुडताना घर कडेन न्हिदोत नाका म्हूण आमी थंय वता आशिल्लींची. आनी तूं त्या दिसाक एक संपूर्ण जावन भजने मंगला कार्यक्रम जाता. आनी एक प्रतीत आशिल्ली कसं म्हळ्यार भजने मंगल आजे सुरवे दिसा दिव दवरलेले दिसू त्या गांवांत कोण आसता की तांणी मंगला आसता तीची म्हूण घेवन त्या देखून आमकां वार्डीकरी जातरी आमान आमकां म्हणचें आशिल्लें तुमी राबता जाल्यार मात्र त्या 14 दीस राबता जाल्यार मात्र सुरवे दिसा येया गो ना जाल्यार तुमी मध्य केन्ना येवन घेवन एक 4 दीस राबपाची म्हणून मंगला दीस ते राबका जाता तुमी म्हूण म्हणचें आशिल्लें आमान. तशीच म्हाका वाडी जावन हांव बॉम्बे गेल्ली. बॉम्बे देखून उडपा आयली. उडपा येतरी रथबिदी सुत्ता पळयतना रंगोली पिट्टी मेळटा चन्नी पिट्टी तें पळोवन घेवन हांवें एक दीस अम्माक म्हणलें अम्मा हांव रंगोली पिट्टी कोरनाकाच अम्मा हांव तुमकां हाड दिता म्हूण सांगलें. अम्माक रंगोली पिट्टी व्हरून घेवन दिलें हांवें मिगेल भयणीक आनी अम्माक. मिगेल भयणीक एक अभ्यास आसा आमगे ते कोणी कसने हाडल्यार ते 10 जाणां सांगून तांकांय पावोका म्हणचें. हे पुरा जनाक थोडी रंगोली पिट्टी दिवन पळयाची कितली लायक पिट्टी आक्कान हाडल्या म्हूण सांगून तांणी पुरा जनान सोंड पळोवन वय गो आमकांय हाडय गो म्हूण सांगून तांची मागीर कोणीय आमगेले गांवां रंगोली पिट्टी धाडान घेवन करना आशिल्लींची. हांव उडपा देखून कोण सांगलां की तांकां पुरा रंगोली पिट्टी व्हरून घेवन दिता आशिल्ली तकडां दिता आशिल्ली. ताजे वट्ट कलरा पिट्टी बण्णां पिट्टी चंद बण्णां पिट्टी हांव व्हरून घेवन दिवचें आशिल्लें. पुरा जनान खुशेरी मिगेल करेच्यान हाडोचें आशिल्लें. तेन्ना उडप म्हळ्यार सोमेश्वरा देखून लागीं म्हूण दिसना आशिल्लें आतांच्या इतलें. हांव तें पुरा घेवन वचून तांकां दिवचें आशिल्लें. पुरा जनान चंद रंगोल घालतना म्हाकाय एक खुशी तांकांय एक खुशी जाल्यार आज देवाल दयेन मिगेल सोमेश्वरान तूं रंगोली पिट्टी की कलरा पिट्टी की प्रती एकय मेळटा भारी खूश जाता. जाल्यार त्या वेळा आमी ते संतोष भोगिले भजनेचे एक गंमत आज उडगास करतना. आनी आतां चेडूं आसा पळय भारी लायक रंगोल घालताची. आतां आमगेल्या मडके 4-5 घरां कॉन्ट्रॅक्ट ना पुरा जन तांगेले घरा येद्राक कितले चंद रंगोल सोडयता म्हळ्यार
तें पळयतना अयो आतां चेडूं कितलो बदलता बा म्हण दिसता. म्हगेल अण्णाल चेली हांगा बॉम्बे दुखून हांगा येयली तेन्ना कार्तीक मासा वेळाक हांगा आमगेले पुनवे वेळा येयली तेन्ना नित्याची घरा बागलां तूं चंदी चंदी रंगोल सोडयता. आमी म्हणचे असो बॉम्बे गांवां असल्यार चेली चंद रंगोल करचे शिकल्या नवे म्हणून तिका तांतू बरो उमेद आसा घालता. तशी आमगेले गांवची प्रत्येक चेडूं प्रत्येक सुन्नो चंद चंद रंगोल घालताची. कितलेच जन बदलावण जावन आसा पुरो जाल्यार ते भजनेचे नगर भजने चंदाई ताजी एक गंमत आजीक तशी वरला आमगेल्या गांवांत. कितले ताजे एक माती बदलावण जाला. आमी सकड गांव सोडून वार्डी जावन विंगड गांवां गेलीची. आमगेल्या गांवां नवे नवे सुन्न येयलेची. तांकां चेडूं जाली ती तांगेले चेडूं व्हड जाली ती तांकां वार्डी जातास जाल्यार ते संभ्रम ताजी चंदाई ते नगर भजन येवचे ते बसता उठता सांगचे हाजी चंदाई खंय आनी उणी जायनी म्हूण सांगून हेम्मेर सांगचे इश्ट पावताची. म्हगेल गांवचे हे नगर भजने चंदाई तुमी एक वेळा पळयाची आनी ही चंदाई सदाकाल अशी वरो म्हूण देवाल्या मागून वेंकटरमणा लागीं महागणपती लागीं मागून म्हगेल हें नगर भजने विचारू हांगा कैद करता.